मोगाच्या भावानी बहिणीनो, एक दीस बिशप आमच्या गावठाण गावात आयलेलो. मिराकल क्रॉस असा आमच्या रक्षादेवी म्हणतात थंयसर बिशप इलेलो आणि त्याने सगळ्यांकी चमत्कार केलो. हिंदू लोक असलेली, ख्रिश्चन लोक असलेली, ते असे कितें ते लायले का ना मनशां अशी पडत असलेली. जेन्ना 20 मनशां पडली तेन्ना हांव गेलो. म्हाका पयलें पळयलें, हांवें बिशपाक पळोवन हांवें अशें केलें. म्हाका पळोवन ते म्हणलो तूं वच मागीर ये. मागीर आमच्या कोणी तरी म्हाका सांगितलें, मनशांनी कोणी तरी सांगितलें की बाबा बिशप अशें करता, मिराकल करता, अशें करता तशें करता. हांवें म्हटलें हांव जर पडलो, हांव जर बिशपान अशें केलें, त्या लायल्याने अशें केलें आनी हांव पडलो, तर हांव फुडच्या वर्सा तुमकां हे फुडच्या वर्साचें जेवण जे तुमचे रिट्रीट आसता तेचे सगळें जेवण हांव दितलो. हांव का पडूंक ना, हे खोटें आसा सगळें, म्हाका माहीत आसलेलें. दुसरें म्हणजे हे जो बिशप आसा आनी जो अलेक्स डिमेलो आसा, ज्युडिशियल विकार, हेंचे दोगांचे काजार करूंक जाय. काजार हे दोगांचे काजार केले काय ना. काजार म्हणजे कितें कळटलें हेंकां, तशें कळुचें ना. काजार म्हणजे कितें, आमकां नियम सांगतात ते अनायनमेंट जायत ना, हे जायत ना, तुमी पापां केलेली आसात, तुमी जायत ना. हेंच्योच मात्र तुमी कितें पापां करतात आमकां माहिता. ह्यो बिशप आहे ना, बिशप सावंतवाडी सिंधुदुर्ग डायस सोडून खंय वचूंक ना. फादर जाल्या पासून ब्रदर जाल्या पासून बिशप जाल्या, ब्रदर जाल्या पासून फादर जाल्या पासून बिशप, ह्यो खंय सावंतवाडी सोडून वचना. एका मेळोंक ना वयर बायल्यो, एका तुका ना ह्यो घव सोडलेल्यो बायल्यो हेका लायक, अनायनमेंट जाल्ल्यो बायल्यो हेका लायक. आतां राजा महाराज सारको रावता, पण दुसऱ्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करत ना. हे किती बिशप आणि तो ज्युडिशियल कितके पापी असतात ना आमकां माहीत आसा. आमी सांगत ना तुमकां. ह्यांनी कितें पाप केलेलें आसा आमकां माहीत आसा, पूण आमी उलयत ना. कित्याक आमच्या धर्माचो वायट स्प्रेडींग नाका खंय भायर. आनी म्हाजें काम साद्या माणसाचें काम. पैसे दिले, चर्चच्या नियम हांवें चर्चच्या नियमा प्रमाणे म्हणजे चर्चचे रुल्स फॉलो करून अलेक्स डिमेलोक सगळे माझे डॉक्युमेंट दिले, पैसे दिले साधारण 300 रुपये, आणि ताका सांगितलें माझे काम कर. हेका रुबाब हांव व्हडलो अलेक्स डिमेलो, हांव व्हडलो देव, म्हाका नियम माहीत आसात. अरे बाबा, तुका कोर्टाची ऑर्डर दिल्ली आसा. कोर्टाची ऑर्डर म्हणजे काही स्टेट लॉ आसा. स्टेट लॉ सिवील डिवोर्स कोर्ट जज आसा, व्हडलो जज आसा, तो क्लास 1 ऑफिसर आसा. त्याची ऑर्डर तुम्ही मानत नात म्हणजे तू क्लास 3. ह्यो जो ज्युडिशियल विकार आसा अलेक्स डिमेलो, क्लास 3 डुप्लिकेट जज. एखाद्याचे पैसे जाय. देवाचे एक नियम घेतात. ह्यो कितें करता माहिता, राजा महाराज रावता अलेक्स डिमेलो. हांवें केन्ना फोन केले, फादर माझे ते अनायनमेंटचे कितें जालें, हांव अमेरिका आसा, हांव रोमांत आसा, हांव बेंगलोर आसा. अरे हराम करा, कम्युनिकेशन तुज्या आनी म्हाजें जायत ना म्हणून तुका गाळी मिळतात. तुका प्रॉब्लेम सॉल्व करचे. तुका कितें तुजी टकली का ना यूज करूची ना तुवें. तुका कितें जाल्या, लुईसाने पैसे दिले, लुईसान प्रॉपर चॅनलमध्ये तुझ्याकडे आयलो, चर्चच्या नियमाप्रमाणे तुझ्याकडे येयलो, तुका पैसे दिले, सगळे केले तुका, आणि कोर्टाची ऑर्डर दिली. तुवें कितें करूंक जाय, हां लुईसाचे बरोबर आसा, तेज्या बायलेक तेज्यावर रावचें ना म्हणून लुईसान कोर्टाचो सिवील डिवोर्स केले. आणि आतां आमकां तो चर्चच्या नियमा प्रमाणे आमचे कडेन येता आणि ताका आमी 1 म्हयन्याच्या आत ताका आमी कितें करूंक जाय, अनायनमेंट दिवंक जाय. हे तुमकां हराम कोरा अलेक्स डिमेलो भेंचोता. तुवें कितें केलें, हांवें तुका गाळी बिळी दिली किंवा विचारलें तुका,
हांवें जादा तुका हे केले म्हणजे जास्त क्वेश्चन्स विचारले म्हणून तुवें कितें केलें तुका राग येयलो तुवें कितें केलें म्हाजी केस 1 वरास तूं हैसर सिंधुदुर्ग डायसीस दवरली मागीर तुवें कितें केलें ती हेका धाडली गोव्याक धाडले अरे गोव्याक तुका कित्याक धाडूचें तुका पयशे दिले ना हांवें अशेंच तूं समजता दिसता की तूं व्हडलो देव आसा जज आसाय अरे तुका कोर्टाची ऑर्डर दिल्ली तूं मानत ना तूं कितें करता आनी बिशप कितें करता आमकां माहिती आमी उलयत ना कित्याक फादर बिशपांचें नांव सिस्टरांचें नांव वायट करूचें ना आनी हांव पुलीस स्टेशन वचनार आसलो हांव वचोंक ना कित्याक सगळीं कोण तरी म्हणटा फादरांचें आनी बिशपांचें नांव वायट करूचें ना तांकां पुलीस स्टेशन घेवन वचोवचें ना म्हणून बरें ना म्हणून हांव गप रावलो आनी तुमी केन्ना तुमचे व्हडले जशें की देव आसात हे आसात अरे हराम करा न्हू तुमी तुमचे पळयात तुमी एका थालीत जियेत ना बिशप फादर एका थालीत जियेत नात तुमी तुमचे झगडे असतात आणि तुम्ही आमकां सांगतात काजार म्हणजे कितें आनी हे म्हाजे कितें आनी कितें हय रे लोकांक त्रास दितात अरे तुमकां पयशे दिले तुमकां रिस्पेक्ट मेळलो तुम्ही माझे काम केले असता अलेक्स डिमिलॉन माझे काम केले असते समज हांवें ताका आता 7,300 दिली ना 7,300 ठिकाणी हांवें आनी 7,300 दिली असते पण ह्या हरामखोरान माझे केस फुडें धाडली थंयसून ते हायकोर्ट म्हणजे आपले मॅरेज ट्रायब्युनल म्हणजे आपल्या कॅथलिकचे मॅरेज ट्रायब्युनल हायकोर्ट असतात ते गोव्याक थंयसर पण त्यांनी पीन मारली लुईस डिसूजा ना तेजे काम करूं नाका म्हणून हरामखोरा तुका का ना एवढी गाळी मिळाली नसली फादर अलेक्स डिमिलॉन तुका एवढी गाळी मिळाली तुवें माझे काम केले असते ना आणि चांगला मनीस हांव कोणाक पण विचार हांव फौजी मनीस आसा चांगलो मनीस आसा सगळ्यांकी मदत केलेली आसा अरे तूं हरामखोरा अलेक्स डिमिलॉन तूं दुसऱ्यांचे गणा ऐकून आणि हे तुझे नाव बदनाम करताय हांवें तूं जर माझे काम केलें आसत तुका हांवें देव मानले आसते बाबा चल फादर बरो आसा तूं गाळी कित्याक खाताय तुजें काम बरोबर ना तूं आमकां शिकयताय काजार म्हणजे कितें आमकां शिकयताय तूं काजार करून पळय मागीर तुका कळटलें काजार कितें आसता तें समजलें हे लक्षात दवर आणि अशें परत काम करूं नाकाय लोकांचे काम तूं लोकांची मदत कर लोकांचे पैसे घेताय पैशासारखी मदत कर तुका कितें डाऊट आसात दोगा घोव आनी बायलांकी आपय बाबा तुमकां रावचें काय ना रावचें तुजे नियम ते कॅनन लॉ कितें भोगस लॉ आसात तुका कितें करचें तूं हिंदू आसलेले तुजे माय तुजे पुर्वज जे आसले न्हय अलेक्स डिमिलॉनचे हिंदू आसलेले बिशपचे हिंदू आसलेले ते तुमी कॅनन लॉ गेलेले बोमले तुमचे पोट भरता ना तुमकां फॉरेनचे पैसे येता ना बस जाले विशय कट जालो अरे आमी म्हणजे तुम्ही समजतात की आम्ही चांगली मनशां आमच्या कम्युनिटीच्या भायर वचायची लोकांनी आमकां त्रास दिवचो म्हणजे चांगल्या मनशांकी तुम्ही बात करतात हराम करून मादरचो तानू भेंचो तानू फादर अलेक्स तूं बात करताय मनशांकी हे तुझे बंद कर नाटके अरे लोकांकी तूं एक डिवायड अँड रूल पॉलिसी तूं करता डिवायड अँड रूल पॉलिसी कळ्ळें हे समजून घे आणि माझी टकली फिरली तर हांव कोणाक सोडूचो ना हांव एकदम फ्री आसा तुमकां आतां सांगता माझे कांय लेणे देणे ना पण तुमची वाट लायतलो हांव माझी टकली जर फिरयल्यात तुमी माझे काम अजून पण तुम्ही करू शकतात ह्या बिशपान माझे काम करूंक जाय आनी तुवें माझे काम करूंक जाय कित्याक तुमकां पयशे दिल्ले आसात हांवें काय आणि तो बिशप आसा ना 4 करोड मस्त पैकी राजा महाराज रावता एन्जॉय करता आणि आमकां तो देव करता इकडे सगळ्यांची मारता बरी काय देव करता आणि इकडे काय ना राजा महाराज रावता पैसे बिशे इकडे तिकडे आणि आमकां देव म्हणतात हे नाटकां तुमची बंद करा तुम्ही काय तुमकां जायना तुमकां खरे लोकांची सेवा करूची आसा तुम्ही पहिले डोंगरात वचा भिकाऱ्या सगळे रावात आम्ही तुमकां जेवण दितले तेन्ना तुमकां देव कितें म्हणटा देव आमचो कितें तुमकां कळटलें
गरिबी म्हणजे कितें, लोकांचो प्रॉब्लेम म्हणजे कितें हे मागीर कळटलें. तुम्ही तुमकां राजा महाराज रावतात. आलेश डिमोलो भोंवता बेंगलोराक, पैसे मिळतात, रोमाक भोंवता, एन्जॉय करता, गाडी फिरयता आनी कितें कितें करता आनी ती स्कूटर घेता आनी सायकल घेता, काळो कोट घालता. हराम करत 10 वेळा फोन केलो की माझ्या आयनान काम केलं, हांव अमेरिका आसा, हांव रोमात आसा, हांव बेंगलोरात आसा. हराम करा माझे पहिले तू काम करूंक जाय. भेंचोता म्हाका तू खूब त्रास दिले 2 वरास. मादरचोद भेंचोद आलेक्स डिमेलो गाळी येता तुज्या, हांव तुका खुल्ल्याम गाळी दिता. माझे पैसे घेतल्यात तुवें आनी म्हाजें काम करूंक ना. म्हाका नियम सांगता वे कितें नेम आसा ना. एक तर तुमी केन्ना ते एकदां तुमी काजार केली केन्ना तुमकां ती ऑफिस दवरूची काय गरजच ना. तुम्ही ते ऑफिस दवरूचे ना. ॲज पर कॅनॉन लॉ नो ॲज पर कॅनॉन लॉ नो मॅरेज कॅन बी डिस्ट्रॉयड. तुम्ही ते तुमचे ऑफिस दवरूचेच ना, कॅन्सल करूचे. तुमकां जरूरत ना. वन्स युनायटेड कॅनॉट बी डिवायडेड. तुम्ही ते तुमचे ऑफिसच दवरूचे ना तुम्ही. म्हणजे तुम्ही चुकी केलेली आहे. तुम्ही लोकांचे तुमकां वाटता ना हेंचे अनाउन्समेंट करूचे, म्हणजे तुम्ही चुकी केलेली आसात. तुम्ही चुकी केलेली आसात कोणाचे काजार करून. म्हणजे तुम्ही प्रॉपर एन्क्वायरी करून लोकांचे काजार करूंक ना. म्हणजे तुम्ही चुकी केलेली आहात. तुमचे ऑफिस अबॉलिश. कित्याक वन्स युनायटेड कॅनॉट बी डिवायडेड. Once united cannot be divided, and your office marriage revolution is not required, and you cannot become a judge. No priest can be judge, no bishop can be judge, because once united cannot be divided, only can be divided in the civil court. And no office of marriage tribunal office, ecclesiastical marriage tribunal is not required. And if you say it is required, because if it is required, that means you have not made proper inquiry into marriage of the people. That's why it is getting annulled. Annulment is not, your office is not required. No one can marry. If you say no one can get married in the church. Once get married cannot be done, so no offices. Do it for everyone. You get money 50,000, 1 lakh rupees in Goa, and people are very rich in Goa, and every people go for annulment after every marriage, after 10 days, 15 days, people go for annulment, and this priest and this judicial vicar gets 10,000 rupees, 50,000 rupees, and everything, and other people get 20. You are happy. You are earning here. You beg and eat. You people beg and eat, then you will know. Okay, bye bye.